सर्विस्पो तुमचे सोवे असो. Mateva pormone Gesù Cristaci शुभवर्तमा. जेसून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सुर्गीचे राज ओशे. एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यांत काम करूंक मानाय आपूंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोडांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांत तान सुरू करून पयल्यांक पुर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्खे दिसाचो भार आनी उणीत घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी.